गोंय सोबीतकाये खातीर सदांच फामाद, पूण बाणावलेचो वाठार मात हॉटेलवाल्यांच्या बुरशेपणाक लागून पर्यटक आनी थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। दिसा उजवाडा ही हॉटेलां दर्यांत सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडटात। ह्या बुरशा उदकाक जेन्ना पर्यटक न्हातात तेन्ना गोंयची पर्यटन वेवस्था एक्सपोज जाता। कानपूरचे पर्यटक बायलेन बोवाळ घातलो आनी हेरांकय जागे केले। पळयात। आमी आज आसात हे बाणावले बिचार आसात आनीक ह्या बिचाचेर किती सोडले कडेन आसा ते आमी तुमकां दाखयतात। त्याच बरोबर एक तुमकां एक एग्जाम्पल म्हण आमी एक सांगतात की एसेंब्लीक जायते क्वेश्चन रेज जातात। बिचा वयल्यान खुबशे इश्यू कालयले, बीच अशें करया तशें करया, चेंजींग रूम जाय, टॉयलेट जाय, हे सगळे म्हणटात। बरी बरी हॉटेल येवची म्हणटात, पूण हे जे हॉटेलां शेक घालतात हे बीच कसो पिड्ड्यार करतात ते तुमकां आमी आज दाखयतात। आज आमच्या फाटल्यान तुमी जे शेक आनी हॉटेल जे आसा हेणी आपली सिवरेज जी आसा ही सगळी दर्याक उडयले कडेन आसा। सगळी पायप लावन पायपांतल्यान तेणी दर्या सोडले कडेन आसा। आज जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना सकाळ फुडें हांगा येयले आनीक तेणी पळयले ते उदक न्हाता आसतना तांकां कितें तरी लागपा लागले आनी तेणी तें हाती घेवन जर पळयलें जाल्यार तांकां सिवरेजी वास येवपा लागलो। तेणी रोखडीच कंप्लेन केली, कोण कोणाक सांगले, सगळे लोक एकठांय जाले हांगा आनीक आज दर्याची ही परिस्थिती जाल्या। ट्युरिस्ट सुद्दां सेफ ना, आमच्या ह्या बिचाचेर ट्युरिस्ट सुद्दां सेफ ना। हेजेर कितें जावपाक शकता जर असली शेकां आनी हॉटेलां जर सिवरेज ही जर अशें करून जर दर्या सोडपा लागली तर दोरी म्हूण कशें उरतले, हे सगळे पोल्युटेड जातले। आमकां आमगेले म्हणटा सगळे जे पॉलिटिशियन आसा ते आमी एनवायरमेंट सांबाळया, NGO झगडटा एनवायरमेंट सांबाळ, हो एनवायरमेंट अशें केल्यार एनवायरमेंट आमगे उरतलो, आमकां ह्यो डिसीजीस अशी जायत रावतल्यो। ही जी हॉटेल आसा ती गिमाक सगळे आपल्या स्टोर करून दवरता आनी पावस येयनाका हांगा चड ट्युरिस्ट येयना त्या टायमार हे सगळे रिलीज करतात। खंय तरी सरकारान हेचेर गंभीर्यान विचार करून हेंची शेकां आसा ती बंद करपाची प्रयत्न करपाक, नाजाल्यार हे अशेंच दर्या सगळो पिड्ड्यार करतले। हम लोग तो अर्ली इन द मॉर्निंग आए थे। आई एम फ्रॉम कानपुर। मैं अपने रिलेटिव के पास बॉम्बे से आई थी, तो बस यहाँ पे भी घूमने का मौज बन गया। और यहाँ पे आए तो अच्छे से नहा रहे थे, बट समटाइम्स लगा कि कुछ बैड स्मेलिंग हो रही है। तो मैंने तो कंप्लेन करना उचित समझा, क्योंकि मैं कानपुर न्यूज़ रीडर हूँ, रह चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों की मुझे कंप्लेन करनी चाहिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट को या यहाँ के म्यूनिसिपलिटीज़ को। तो मैंने सोचा कुछ लोग से बात करती हूँ और आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ एक बार चलता है, उसका सारा स्लग, और जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है उसका स्लग्स आता है। इट्स नॉट वेरी गुड फॉर टूरिस्ट, है ना। मतलब टूरिस्ट आता है एंजॉय करने के लिए, वो गंदगी में नहा के जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? अभी मैं आई तो मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो लगा सैंड है, बट इट्स द टाइप ऑफ स्लग। देखिए मेरे पैरों में लगा हुआ है और सारी तरफ गंदगी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी आए, उनको भी कंप्लेंट हो रही है, बट क्या है, सबको आके बोर ही हुआ कि इतनी गंदगी में घंटों एंजॉय करा। और रेस्टोरेंट कौन सा है मुझे पता नहीं, जॉन से करके कुछ है रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट है, बार है, तो अच्छी बात नहीं है। कि देखिए अभी मेरी निगाह पड़ी कि यहाँ पे ये स्लग का सारा ट्रीटमेंट यहाँ पूरा सीवेज डाला है, सीवेज प्लांट। तो ये सबको दिखना चाहिए, सिर्फ टूरिस्ट को नहीं, सबको दिखना चाहिए। आणि वो जॉन सी रेस्टॉरंट आहा तो एवरी डे दर्याक घुस सोडा आनी आतां प्रूफ आहा दर्याचो। आनी हांव एक म्हयन्या पयलीं कोलवा पुलीस स्टेशनाक सांगलो आहा तेगे बायले उजीकू दर्याक घुस सोड म्हणून तो बंद कर म्हणून। आनी हांव एवरी डे हिंग आसोता, हांवें केन्ना म्हज्या दोळ्यान चलना तेणें खोसा ट्रक आनी टँकरान तेणें खूब बंद वयलोलो। आनी बाकी रेस्टॉरंट आहाय ते पेद्रू, राफेल ते बनवता, हांवें म्हज्या दोळ्यान चयलो आहा आनी हेण केन्ना वयल ना। आनी हेण आख्खो फिशरमॅना प्रॉब्लम करपाक दर्याक घुस सोडा। आनी दुसरें म्हणजे ते गॅस्टां आहाय ती गॅस्टां गोवा उदकाचें उदक नावताय, तें खबर ना वो खूब। आनी एका भुरग्यान आमगे भुरग्यान हेच्या मुखार एका वॉर्निंग दिलो आहा हेणें बंद करचें म्हणून। आनी वता तेगे फिरेस्ट प्रूफ आहा तेणें पायपांतल्यान घुस सोडतो आनी ते उदकाक पाट पडो आनी गो हिंगा तेगे रेस्टॉरंटा मुखल्यानी पावलो आहा आनी वास जाता आख्खोच। एका आतां आमगे MLA नी वेन्झीन नाजाल्यार आमगे पंचायत सरपंच आहाय तेमी पंच आहाय तेमी हेजेर एक्शन घेवचें आनी हो घुस सोड म्हळ्यार एका फायन मारचो आनी शापा मारून बंद करचो। आनी हेगे रेस्टॉरंट फिशरमॅन कुळीचेर बांदलो आहा। गोवा 360 खातीर बाणावली साकून रमेश नायक रावत।